इंटरनॅशनल योगा डे म्हणून आम्ही भारतानूच न्ही जाल्यार जगभरात मनयतात। ही म्हाका दिसता एक गिफ्ट आमचे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आणि सगळ्या जगाक दिल्ली आसा आणि जगभर आयच्या दिसाक इतले खूप योगाचे कार्यक्रम जाले आणि योगाचो प्रचार आणि प्रसार करपा खातीर ही म्हाका दिसता एक बरी गोष्ट आसा। आज आम्ही पळयतात की सगळेकडे योग आज इतल्या मोठ्या प्रमाणावर चलता, सगळ्या ऑफिसांनी पासून आज जालो, सगळ्याकडे जालो आणि आजूच एका दिसाक न्ही पूण आज आमी पळयतात की गेली 11 वर्सां योगाचो प्रचार आणि प्रसार इतले मोठ्या प्रमाणावर जाला की आज सगळ्याकडे योगाचे इम्पॉर्टन्स कितें, योगा बद्दल अवेअरनेस हे खूप जाल्ले आसा आणि आयच्या ह्या फास्ट पेस्ड लायफान जेन्ना आमी एक स्ट्रेसफुल जिणे जगतात तातूंत भितर योग हो करप म्हाका दिसता खूप गरजेचो आसा आणि त्या खातीर प्रत्येक जाणांनी म्हाका दिसता हे आवर्जून करचें। नियमीतपणान सपोज एक अर्दवर आमी सगळ्यांनी योग केलो जाल्यार म्हाका दिसता आमी निरोगी मोठ्या प्रमाणावर जावपाक शकतात आणि आमी पळयतात की आता पासून खुबश्यो गोष्टी टीव्हीर पासून आमकां दिसतात। योगा ही अशी गोष्ट आसा ही भारताकडे कांय नवी न्ही, ही आमची परंपरा आसा आणि ही आमच्या ऋषिमुनी कडल्यान आमकां आयिल्ली गोष्ट आसा ही आणि ताजो आमकां सगळ्यांक अभिमान आसपाक जाय। हातूंत भितर खुबश्यो बऱ्यो गोष्टी आमकां कळून चुकल्या की नियमीतपणाने योग केलो जाल्यार दुयेंसां पासून तुमकां येवपाक शकना आणि आयली पासून जाल्यार तुमकां ताचे कडेन झगडपाची एक बरी इम्युनिटी आणि बरी ताकद मेळटा आणि त्या खातीर योग नियमीतपणान आमी सगळ्यांनी करप हें गरजेचें आसा। आज आमी भारतीय जनता पार्टी वास्को मंडळ हाज्या वतीन हो आज योगाचो कार्यक्रम केल्लो आणि आजूच न्ही जाल्यार नियमीतपणान आमी हो योगाचे एक सेशन्स दवरत असतात आणि योगाचो कसो प्रचार करप आणि प्रसार करप हाजेर आमी भर दितात। हमें नहीं भूलना चाहिए कि योगा की शुरुआत इंडिया में हुई है और आज उसे पूरी दुनिया सेलिब्रेट कर रही है। तो योगा से ही होगा, योग करना है निरोग रहने के लिए। योगा एक ऐसी एक्सरसाइज है जो ना सिर्फ बच्चों के लिए पर हर एक एज ग्रुप वाले लोग कर सकते हैं। तो आज योगा और सूर्य नमस्कार को हम प्रमोट कर रहे हैं, हमारा देसी एक्सरसाइज है उसे हम प्रमोट कर रहे हैं।